तुम्ही जाणात नाचूया कुंपासार ह्या उत्कृष्ट कोकणी सिनेमाक इफीच्या गोवन स्टोरीज ह्या अधिकृत विभागात कित्याक मान दिलो ना? राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींक तो कित्याक दाखयलो ना? कारण तांकां खंय हो सिनेमा चडांत चड गोंयकारांक दाखोवचो आसलेलो. हे रजाव दिला खुद्द गोंय मनरिजवण संस्थेन. नाचूया कुंपासार ह्या कोंकणी फिल्माक चडांत चड राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय आणि राज्य पावंड्यावेले पुरस्कार फावो जाल्यात. तशेंच बॉक्स ऑफिसाराय हो सिनेमा हिट थारिल्लो. पूण इफ्फीत दाखयतल्या कोंकणी फिल्मांतल्यान हो सिनेमा भायर मारलो आनी दाखयलो मिरामार दर्यादेगेवेल्या ओपन स्क्रिनिंगात. हेचेर गोंय मनरिजवण संस्थेचो वांगडी आनी चित्रपट कलाकार शर्मद रायतुरकार कितें सांगता ते पळयात. नाचूया कुंपासार अत्यंत आज पर्यंतच्या गोंयच्या हातून वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स. ऑफिशियल सेक्शन हे डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल हांणी क्युरेट केल्लें आसा. तशेंच ओपन एअर स्क्रिनींग जे आसा तेंय बी डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवलान क्युरेट केल्लें आसा. हो जेन्ना प्रश्न आयलो की ते बंद थिएटरान न्ही तुमी ओपन एअरान कित्याक दाखयतात, त्या वेळार तांचे कडल्यान सुद्दां डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवला कडल्यान जें आमकां उत्तर मेळ्ळें की तुमचें इतलें बरें फिल्म बंद हातून 250 लोकांक दाखोवचे परस लेट मोर पीपल सी दीस फिल्म की कितली बरी कलाकृती आसा, कितलें सुंदर पिक्चर आसा. म्हाका दिसता एक तर हातून कसलो अन्यायूय ना आनी दुसरें म्हणजे हातून एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाचो कसलो हातभारूय ना. पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आनी व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख.